Praise the Lord. Glory, fame, mighty God. Hallelujah. गान तुका जेसु, महिमा तुका जेसु, ग्लाव तुका जेसु, वंदन तुका जेसु, वैभव तुका जेसु, आराधना तुका जेसु, नमन तुका जेसु, प्रणाम तुका जेसु, गलिस्तान तुका जय जय तुका जेसु, जान तुका जेसु. हालेलुया, हालेलुया. तुमका समेस्तांग आज स्वागत करता आयच्या दिसा आणि आज आम्ही देवाच्या उतार ऐकूंक थोडो वेळ आम्ही देवाच्या उतराक कान दिवया, आमचे जिवीत जेजूक समर्पण कर दिवया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाचे उतार आमकां फौसलाम जुवांचो वांजेल 2रो अध्याय 13 ते 22 वाक्या. जॉन चॅप्टर 2 वर्स 13 to 22. जेजू एक देवाळ शुद्ध करता. एक गडीत जेजूच्या जिवितांत ताणें पळयल्लें आनी देवाच्या मंदिराक तो भितर घेत आसतना थंय बकरे पारवे विकतले, दुडू वाटयतले, व्यापार करूंक आपापल्या मांडार बसून आसले. हें पळोवन ताणें सुंबाचें एक चाबूक विणलें आनी तांकां सगळ्यांक बकरे आनी गोरवां समेत भायर धांवडायले. वांठावकाराचें मांड ताणें ओमथें घालें आनी तांची नानी शिंपडायली. पारवे विकतल्यांक तो म्हणालो, काडा हें हांगा थावन, म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात, केवळ तुज्या घराच्या उर्बेन हांव लासतां. ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरासो ताच्याशी सांग उडास आयलो. एक वर्तें घडीत जेजून आमकां पवित्र पुस्तकांत हें आसा, रेकॉर्ड आसा आनी खंडीत जावना. आमी पळयता आज आमी नितळाय म्हणटाना आमी न्हीद जावन आमी देवाचें मंदीर म्हळ्यार आमची फिरगज नितळ करचे, वाठार नितळ करचे, भितर नितळ करचे, तेंत आमी करता. ते फिरगेचेंत तूं भितर विकतना तुका भावार्थ कितलो आसा, तुजें भक्तीपण कितलें आसा, तुज्या जिवितांत कितलो तूंय एक देवाचें मंदीर न्ही. तर तुज्या मंदिरांत कसलो बरो व्यापार आसा, कसलें बरो खोटेपण आसा, कसलें बरो वायट आसा, तें आमी शुद्ध करूंक पळयचें. आमची खाली ही गरज शुद्ध केल्यार पावना, ती खंडीत जायचें. कित्याक आमकां देवाचें मंदीर तें. आमी हर एका हप्त्यान तोडी जाल्यार हर एका दिसा मिसाक वचून थंय आमी आराधना करता, जेजूची स्तुती करता आनी बली भेटयता आनी बलिदानाक आमी पात्र जाता, एवकारिस्त आमी शेवता. देखून तें गरजेचें. पूण हांगा आनी एक विशय जेजून सांगलेली आसा, आमींत जिवंत देवाची मंदिरां. आमी पळयल्यार कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 3रो अध्याय 16वें वाक्य सांगता, तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करनासा म्हूण तुमी नेनात गे. जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव तांकां नाश करतलो. कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेंच मंदीर तुमी. जर देवाचें मंदीर आमी पवित्र सांबाळीचें, आमची कूड देवाचें मंदीर जावन आसा. बाप शब्दा रुपार आमचे थंय मतींत वस्ती करता, जेजू मोगा रुपार आमच्या काळजांत वस्ती करता, पवित्र आत्मा सत्य रुपार आमच्या बुजांनी वस्ती करता. देखून आमी एक मागणें सुरू करतना बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हणून आमी ही प्रत्येक जावन हें खुर्साची गुर्त काडल्या शिवाय, बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे काडल्या शिवाय मागणें आरंभ करना. कित्याक आमी देवाचें मंदिरां. आमी खंय येता थंय जर तुमची फिरगज कितली सोबीत आसूं, कितले बरें आसूं दी, जर लोकांनी थंय येना जाल्यार तेदी व्हडली फिरगज आसून कितें फायदो. तूं मंदिराक येता आसतना तुज्या कुडीन तुजे थंय आसलेलो वस्ती करचो देव त्या मंदिरांत भितर सरता आनी तुजे सांगता तो रावता आनी तुजे थंय तुवें ताका पवित्र बलिदान भेटोवच्याक एक जागो तो आमची ही गरज. पूण जर तुज्यात जिवितांत तुज्यात खोटेपण आसा जाल्यार थंय खंयचें म्हूण सांगता पळया, देवाच्या मंदिरांत खंयचें पुरो आसा खोटेपण. हांगा खाली जेजू धांवडायता कोणाक, चाबूक विणले आनी गोरवां समेत बकऱ्यांक आनी वांठावकारांचे मांड ताणें उमतें घालें, पारवे विकतल्यांक, दुडू वाटयतल्यांक, व्यापार करून मांडार बसून आसल्या सगळ्यांक ताणें धांवडायलें. हे त्या देवाच्या मंदिराची एक गजाल जेजू हांगा आमकां उल्लेख करता. पूण आमच्या मंदीर म्हळ्यार कूड म्हणलें त्या मंदिरा विशयंत हांगा सांपावलो आमकां क्लियर सांगता खंयचें मंदीर गी म्हणून. गलतकारांचें पत्र 5वो अध्याय 19वें वाक्यांतावन आमकां मुखार 22वें वाक्य या 20 आनी 1 वाक्यानुसार. गलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 19 to 21. रक्तमासातावन उपजाता ती कृत्यां स्वस्त वळखुयेत. हे आमच्या मंदिरा भितर देवाचें मंदीर आमी जावन आसा, जिवंत मंदीर आमी. आमचे भितर देव वस्ती करता. जर हांगा मंदिरांत असलें पुरो खोटेपण आसा जाल्यार थंय खंयचें पुरो आसा म्हणून सांगता पळया. एक लिस्ट दिल्या. व्यभिचार, अनिस्कळपण, पोजदेपण, बंब्या पुजा, माठ, दुस्मानगाय, झगडी, मोसोर, राग, स्वार्थ,
मानाभेद थंड पेलेसो पडसाळ बेबतेपण पानोत्सव असले सकड 15 ते वायटाचे गुण आमच्या कुडींत म्हळ्यार देवाच्या मंदिरांत आसा जाल्यार खंयचे एक आसल्यार आमी देवाचें मंदिर मेळयता न्हय. आमी खंडीत जावन इगर्जे विशयांत आमी मस्त चिंता करचे. खंडीत ती आमचें मंदिर कितें आमकां मोगाची खंडीत जावन तें आमकां जाय. पूण देवाचें मंदिर तुंतू जावन आसा तुजे विशयेन कालें तुवें चिंतलाय. तुजे भितर कितें आसा? राग आसा गी, मोसोर आसा गी, हग्यां आसा गी, जिद्द आसा गी, स्वार्थ आसा गी, मानाभेद आसा गी, थंड आसा गी, पोजदेपण आसा गी, बेबदेपण आसा गी, पानोत्सव आसा गी, जगणी आसात गी, माटमंत्रां पितिसपणां वळख जाल्लें आसा गी. ही पुरा देवाच्या मंदिरा विरोध देखून थंय जेजून चाबूक काणयोन त्या मंदिरांत असल्यांक धांवडयले. तुज्या भितर आसलेल्यांक, तुजे भितर व्यापार करता बसलेल्यांक, तुजे भितर आसलेले मोसोर, तुजे भितर आसलेलो राग म्हणून अशें सांगता जेजू. देखून म्हजे भितर आनी तुजे भितर कितें आसा तें आमी पयलें पळोवन काणयेचें. हें मंदिर तें नितळ करीचें. आमचें कूड म्हणलें मंदिर नितळ करीचें, पवित्र करीचें. ताचे उपरांत आमी अवकरिस्त सेवाचें. ताचे उपरांत देवाच्या मंदिरांत येताना खंडीत जावन देव तुजे सांगता त्या मंदिरांत येता, तुजे सांगता वस्ती करता. देखून आमी खाली मंदिरा विशयी चिंता करतना आमची इगर्ज मात चिंतचे नाका. आमी हर एकली एक ल्हानशी इगर्ज, थंय देवाचें मंदिर, थंय देव रावता. त्या कशें इगर्जेंत थंय सक्रामेंत आसा, टबरनाकल आसा, थंय जेजू वस्ती करता. कित्याक म्हळ्यार म्हैसाच्या बलिदानांत आमी पात्र घेता आसतना आमी तत्तू भेटवणे वेळार जेजूची कूड आनी रगत जाल्लो तो उंडो आमी शेवताव आनी तत्तू पवित्र उंडो थंय टबरनाकलान दवरलेलो आसता. आनी थंय सक्रामेंत आसा म्हणून आमी फाती येता, भावार्था. आनी थंय एक दिवो जळटा आनी दिवो पळयतना देवाचें हजरपण म्हणून आमच्या मतीक येता. तशेंच तुज्या जिवितांत एक दिवो पेटोवंक जाय, जेजूच्या मोगाचो दिवो. जर जेजूच्या मोगाचो दिवो तुज्या काळजांत पेट्टा जाल्यार तूं एक देवाचें मंदिर म्हणून हेरांक कळटलें. तुजे थंय देव आसा म्हणून कळटलें. ना तर तुजे थंय मोग ना जाल्यार तुजे थंय दिवो पेटना. कंगी तो पालवून गेला. आज आमी चिंता करचें आसलें तें आमच्या कुडींत म्हणल्या मंदिराच्या विशयी आमी चिंता करचें, तें नितळ करचें. नाजाल्यार चाबक काणयोन आमच्या कुडींत कितें आसा पळय, देवाचें मंदीर जावन आसा जें आसलें कितें आसा तेंय तो खंडीत जावन धांवडायतलो, उमटून काडटलो. हरी एक जेजूच्या सांगता रावल्यार, जेजू सांगता आमी जियेल्यार ह्या जेजूक आमी आराधन सथान आनी आत्म्यान ताची आराधन केल्यार, ताची स्तुती केल्यार खंडीत एक आमचें तें आसलेलें एक खोटेपण जेजू काडटलो. जेजून सांगलेली उतरां करेक्ट मतीन दवरा. बापान रोय नातलेली हरी एक जडां हांव उमटून काडटलो म्हूण सांगलां. देखून कितें आमकां देवा विरोध आसा तें सगळें जेजू एक नाल्यार एक दीस उमटून काडटलो. केदळा ताच्या सांगता रावल्यार मात्र, आमी त्या सांगता जियेल्यार मात्र, ताची स्तुती केल्यार, ताका आराधन केल्यार, भावार्थान आनी विश्वासान तूं जियेताय जाल्यार खंडीत तुजें तें आसलें एक वायट उमटून काडटलो. आनी मोग आनी बरवसो आनी भावार्थ खंडीत जावन आमच्या जिवितांत रुत जातलो. देखून ह्यो संगती आज आमच्या मतीन दर्या आनी आमी देवाचें मंदीर आमी जावन आसा. आमचें देवाचें मंदीर म्हळ्यार आमची ती कूड ती भितरल्यान नितळ करूंक. फरिसेवांक शास्त्रीन सांगलें, भायल्यान तुमी ताटां करून बरें करून धुतात, नितळ पळपळतात, भितरल्यान बरो कुसडाय भरल्या, भितरल्यान नितळ करा. तेन्ना भायली वस्ती सगळी नितळ जातली म्हूण सांगता. भायल्यान नितळ जातलें, भितरल्यान पयलें नितळ करा. देखून आमचें तें भितर नितळ आसल्यार तुजें तोंड पळयतना कळटा सगळें कितली नितळाय तुजें तें आसा, कितली पवित्र तें आसा. जशें मैसे पळय सरेस्वर देवाक भेटलो आनी सरेस्वर देवा थंय रावलो आनी देवान ताचेर उलयले वरी ताच्या मुखार म्हळ्यार परस चडलें, नितळ जालो तो, पवित्र जालो. तशेंच देवाक आमी भेटता आसतना, एवकारिस्त आमी सेवता आसतना, मागणें आमी करता आसतना, आराधन आमी करता आसतना आमचें जिवीत नितळ जाता, पवित्र जाता आनी आमच्या मुखामळार कळटा आमी खंडीत जावन देवाचें मंदीर जाल्या म्हणून. देखून आज आमच्या कुडी भितर आसलेले मेळेपण आमी काडूंक प्रयत्न करया आनी नितळ करया. आनी ते जाल्यार खंडीत जावन जेजू चाबूक काणयो वचून आमच्या जिवितांत मोगान तो आमकां तीत दितलो, मोगान आमकां नितळ करतलो, पवित्र करतलो आनी ताच्या आराधनाक आमकां योग्य जायशें करतलो. हेंच आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले हांव बक्षिता तशी आमची बातकां बगोस आनी आमकां ताळणींत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो भगवंती मरिय देवाचे माय आमा बापी हांकां तेर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आज अर्थ सोनवाराचो दीस खंडीज आमी सर आनी सर मागण्यांत रावया, सर आनी सर जेजूच्या संपर्कांत आमी रावया आनी खंडीत जावन ताच्या सर्व उतरांक आमी स्पंदन करया आनी जिविताच्या वाटेन आमी चलया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.